आणि एक व्हडले गुड न्यूज तुमका ते डायरेक्ट या फावटी आम्ही ते सस्पेन्स कमिंग अप बीन घालपा ना फक्त मस्त सस्पेन्स हा डायरेक्ट तुमका मागीर गुड न्यूज दिसतलो. गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बॅक टू अनदर ब्लॉग. सो आम्ही आत्ता भायर सरून येयला आता मोठ्या बँकेन बीन काम आसलें थोडेशे ते करून येयली आनी हेंकाय विचारले ताईक बी मातशें काम टी व्ही वचून ते काय आसलेले आनी आमी सगळीं गेल्ली मम्मी आसले हांगा. हेंकाय म्हणलें एक राउंड मारपाक कितें पळय कपडे जाम जावन येयला आतां आनी हेंका पळय हांगा कितें करता ना आदी थंय बसला आनी तो रडटा आपल्याक चिड्डा लावन आनी बायक अशें हें करता पळय फोर्स करून कसो फुल फोर्स काडटा आपलो ओड 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 वच पुरो रे आदी म्हाज्या बायक. सो आतां आमी दनपारां पावले एक जालें फटाफट बायक जेवण करता जेवण म्हणजे शीत करून गेल्ले हांव आनी कुकराक आतां चवण्या बीन बेश्टे हे कर मम्मीन सांगलेलें मेथीची भाजी करता ते लसूण सोलून कर म्हणून हे मम्मी बसला हांगा लसूण सोलपाक वा बायक मगे हे करून दिता फास्ट जेवण बायचें सो बायक कुकराक मातशें मोव करून दिता अशी आनी नुस्तें बेश्टें भाजून दिता बायक खातीर आमकां वॅज चल सुरू करता पयलीं हात पांय धुवन येता फर्स्ट आनी करून घेता. सो येवन फटाफट जेवण केलें काय करून आयज कितें केलें ना रोस केलो विथआउट कोकोनट म्हणजे टायम ना आतां हांवें पावलाच कितली हांवें एकाक पावलें बायचें बेगीन करून दिलें बायक बरयलें आनी हांवें केलां आतां फ्रांसीस जेयता किर्ती जेयता आदी आड पडला आनी बेश्टो रोस केलो बेश्टो विथआउट कोकोनट बेश्टी भाजी कशी टमाट कांदो तळसून बटर आनी चणे कुकराक लायले आनी टमाट कांदो तळसून बेश्टो मिरची पावडर मसालो सगळें घालून कोथमीर बीन सगळें घालून केलें बे हें जालें म्हजें. मम्मीन हांगा न्हू पोपायची भाजी एक्चुली बटाट्याची भाजी म्हणून सांगलें एका तन्ने पोपायची रव पोपाया आनी फेवरेट हे बटर जालें ऑलरेडी थोडे एक दोन उरला ते बटर स्पेशल किर्ती आनी आदी बीन घाललेले की ती भाजी खावची ना किर्तीक कितें सांगलां ना हांवें बेश्टें पोपायची भाजी जाल्यार सांगलें खावचें सांगलें बटाट्याची भाजी केला ना खावनी म्हणून इल्लीशी बटाट्याची म्हणून तेणें इल्लीशी ताटान घेतला. सो आतां हें करता बायक उरयलें बायक बीन हाडयता मातशें अशें शकता आनी हांव कितें करता जेवण बीन जालें परत आमकां बँक जाता पणजे काम आहा तेंवूय करून येतलें फास्ट हांव आनी फास्ट जेयलें न्हाण येता आनी न्हीद येता एका खूब फास्ट व्हेल्लेलें गरमी जाता म्हणून चलो हांगासर जालां ऑलमोस्ट बेश्टे 2-3 मिनट लास्ट उरले ते घालता आपण जेवता आनी 2 मिनटान आड करता आपल्याक 2:30 उठय म्हटलं 2:35 सरपळो जाय म्हटलं हांव घामाघूम जालें पळयता बायक न्हाणयता चेंज करता सो आमी परत वयता आतां बँकेन पणजे वयता टुकूक टुकूक करून यो मरे मागीर सो बायचे ते बायक स्टेप्स आसून देंवता पळय तेन्ना आवाज करूंक जाय आमी टुकूक टुकूक करून मागीर तशेंच देंवता ते. सो बायक बीन जेवयलें न्हाणयलें आनी न्हिदयलें ते आतां एक वर कशें उठचें ना पणजे वयता बँकेन ना रे असं केन्ना गडबड जाता ना कितें तरी गुड न्यूज येवपाचें आसा अगदी रे आतां सांगचें ना तुमकां आतां सांगना तुमकां डायरेक्ट ऑन द स्पॉट गुड न्यूज बडा गुड न्यूज. सो आमी भायर आतां वयता पणजे काम आमचें सकाळचें आमी हांगा थंय धांवता ह्या बँकीन त्या बँकीचें हें काम तें काम पेंटिंगाचें आनी आतां पणजे फास्ट वचून येता खर्चाक म्हणलें बायकान या रे शंकरा वापर तोंडाला वताक नाका पार्किंग गावना पणजे वत आनी गरमी पयल्याचें वत आनी कसो वयता पळय हो वसत वयचें पडटा आमकां सद्या पार्किंगा खातीर आं बाय येवच्या पयलीं आमकां वचूंक लागलें वयच्या पयलीं उठच्या पयलीं उठल्यार टेंशन ना आदी हा किर्ती आतां ते सुशेगाद जाता मम्मा डाडा नाका तेका आमचें तशेंच थोडे दीस गडबड आसतलो आनी एक व्हडले गुड न्यूज तुमकां ते डायरेक्ट या फावटी आमी ते सस्पेन्स कमिंग अप बीन घालपा ना फक्त मातसो सस्पेन्स हा डायरेक्ट तुमकां मागीर गुड न्यूज दिसतलो थोडे दिसांनी. चल दार बंद करता हांव अशेंच दवरला विडियो करता दार पळय कशा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है. गाडयेन भितर सरल्यार गरमी सामकी. सो हांगा आतां आमचें एक काम जालें आतां परत दुसरें काम करूंक येता फटाफट पार्किंग गावना फ्रेंड्स गाडयेनूच बसलेलो हांगा खंयच पार्किंग फूल पणजे मेळ्ळें हांगा ते फाटी फुडें करता गाडी जायना आतां नेक्स्ट हय तुका धाडला. सो आतां नेक्स्ट काम करपाक आमी वयता आमी पेंजीम सिटीन आहा हांगा झेरॉक्स मारपाक येता झेरॉक्स मारले बी आनी फ्रांसीस खबर ना खंय गेला गाडयेन नाच खंय पार्किंग कर हांगा रावला आनी खंय गेलो खबर ना तेकाच रावलो हांव अचानक गायब खंय गेलो तूं पार्किंग करून आतां फ्रांसीस कितें घेवन येयला पळय हांगा आमी ऑपोजिटून हांगा पार्क केली गाडी आसली आयस्क्रीम घेवन येयला हांव झेरॉक्स मारून घेतलें तो पर्यंत नॅचरल आयस्क्रीम टेंडर कोकोनट
चला मला खाऊया तेवढी मग पॅक करून काय काढला तर सारखी ओपन सुद्धा जाय ना पार्सल करून म्हणता पॅक करून आणला ओपन तर खा ओढले ना हा पार्सल झाला असे गावता हा वयल्यानं ते काढून दिला 2 आईस्क्रीम एक टिश्यू दिला कंजूस कशी लागता तुका आणला ते आईस्क्रीम डबल स्कोप नॅचरल मँगो क्यूब घालून चित्ताला पण घरा इथले मँगो खाल्ला वाज येईल मँगो सब आम्ही आता येला फेमस स्ट्रीट 18 जून रोडार येला म्हाका सांग जे हे दिता ते फॅमिली पॅक दिता पार्सल ना गावता 500 ml लागतं टिफिन गावता आपण आमका टाइम लागतलो घरा मेल जातला मेल जातलो तेच आम्ही हांगा ऑनलाईन मेळना न्हू यांचे आसा स्विगी स्विगीचे आमच्या थंय ना लास्ट टाइम हांवें काम आसलें ना तर परत कळयलो तुका एक सेकंड हांगा पार्किंग ना म्हणून आमी हांगाच गाडयेचो तेकाच हे केलो पयला सो आतां आमी येयला पाट्यार स्टेट बँकेन वेलकम टू स्टेट बँक सो हांगा येयला आतां हांगासर काम करता आनी मागीर वयता लास्ट उरला आमच्या आतां हांगासर सो सगळें पणजेसून जालें आमचें ट्रॅफिक काडून आमी पावली पोरवोरें फायनली आनी आतां येयला आमचें भाजी काबार जाला आमची पदे सकाळच्यान आमी सकाळची बँकेन गेले ना कांदे आनी टमाटोच घेतलेली आनी आतां आयला परत डेल्फिनोज बाय उठला काय खबर ना 2 वरां जाले आमी भायर आहा सद्या 3 न्हिदलेले न्ही रे बाय सारकें मॅक्झिमम आमचे सारके 2 वरां न्हिदता तेजे 2-5 मिनटां सुद्दां वयर न्हिदना देव आनी मातसो पळय पळय आनी फाटल्यान घेवंक जाता सो जालें आमचें शॉपिंग आमी डायरेक्ट हांगा येयला सगळें बारीक सारीक सामान आहा कितले आनी आज वेदर पळय पावस येतलो रे आयज वेदर आसा की पावस येवपाचो आहा पळय फूल क्लाउडी केला शेतलो आसता न्हू आयज आमचें सामान आमी कशें घेतला पळय धरला रे सगळें हितूनच घालून हाडला फूल आनी हें सगळें चिकन आनी फीश बीन सेपरेट आयज तर बघा 2 फावटी केक विचारले 2-3 फावटी डेट बीन कितें गावणार अगेर माझे बर्थडे ना जाले समीराचे बर्थडे आसता अगेर रे सगळे हॅपी बर्थडे समीर करा अगेर रे कोण समीर तुझा फ्रेंड जाऊन युके आहा तो खूश जातलो मातसो अगेर एक्चुली न्हू खबर ना म्हाका ते बर्थडे फ्रेंड्साचो आनी आयज म्हाका दिसता वेदर असो केला की पावस येतालो शुवर अशें दिसता म्हाका खबर ना पण जावंकय शकता काय सांज जाला म्हणून काय सांज जाला म्हणून ना आनी ते आहा न्हू क्लाउडी आहा न्हू सारकें ट्रॅफिकाचो आवाज हांगा आयकपाचो येवचें वयता आमकां हांगाच लेट जालो बायक सोडून आमी 3-4 वरां जाले आतां बाय वचून खेळटा आसतलें खबर ना जालें रे आदी बाय आसा किर्ती बीन आहा सगळीं खेळटलीं जाता मरे डिगेन काय उडयता आसत चल ट्रॉली दवरून येवं मरे सांगात दवरया ट्रॉली आयज आमगे चल्ला काफ्रिया फ्रांसीस करता पळय हांगा 2 घातलो तंगडी प्रूफ कितें हांव करता म्हणून आनी उलयता तो बॅकग्रावंड भितर 3 हांगा दवरला हांव करता म्हणून प्रूफ कितें दाखव आनी हांगा सायन न्हू मेथीचे भाजीचे कटींग करून दवरला ते बी 2 दवरलेली सो ते करता हांगा सायन म्हाका मिशू येयला म्हणून तूं दाखयना मरे नाका दाखय हय टी शर्ट घालना म्हणून हय तुजें इतलें तोंड दिसता इतले पर्यंत दिसता तूं टी शर्ट घालून ना ते आतां हाका दाखोवना सो सद्या जाता हांगा सद्या आनी हांव म्हजी आतां मेथीची भाजी करता सगळें रेडी करून दवरला लसूण टमाट कांदो आनी मिरची चलो